मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी पास्काच्या काळार आसा. हो काळ एकदम विशेष, आनंद भरीत, खुशाल भरीत. कित्याक जेजू पुनर्जीवन जावन आमच्या जिवितांत उजवाड हाडला आनी आमचें जिवीत सारूंक एक नवो रस्तो दाखयला. आनी हा काळाचो दुसरो आयतार, आनी हो आयतार आमी देवीक कालूचो आयतार म्हणून मनयता. हें फेस्त भाग्यवंत जुआंव पाप साहेबान दुसऱ्यान 2000 वर्सां आपल्याच्या 2 तारखेर संवसारांत परगोडलें आनी इगोर्जीक स्थापलें. आनी कित्याक जायत? तुमी भाग्यवंत फावस्तिना हेलेना कोवासाचें नांव आयकलां आसतलें. ती 20 शेंकड्याची माद्री पोलीश गोंयता आसतना मागणें करतना जायते फावटी जेजू दिश्टी पडलो आनी जेजू तिच्या बरोबर उलयतालो. जेजून तिच्या लागीं 2 उपकार मागले. पयलो उपकार म्हणजे काकलुटेचें चीत रंगोवंक, टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द डिवायन मर्सी. आनी दुसरें म्हणजे हें फेस्त विरगोजेंत स्थापूंक. हे मात्रेन जायतो त्रास घेतलो चित्र रंगोवन, ती कलाकार नासली. तेणें तिच्या कोणत्या माद्रेचे आदार मागलो पण कोणें तिका उदार दिवना. शेकी तिचो स्पिरिच्युअल फादर म्हणटा ताचो आदार मागलो. ताचें नांव आसलें युजीन. हे फादरीन कॉलेजींतल्या एक कलरचो आदार मागलो. शेकी हें चित्र रंगोवलें. मागीर हें देवोसपण आपल्या इरगोर्जेंत पसरलें आनी पाप साहेबान 2000 वर्सां हें फेस्त इरगोर्जेंत स्थापलें. हें फेस्त आमकां कितें सांगता जायत तें आमी आयच्या वाचपांत आयकलां. भाग्यवंत फ्रांसीस पाप साहेब आमकां सांगता, गॉड इज मर्सी. देव काकलुतसार. आयची वाचपांक सांगतात की जायते फावटी अनेक तरेन देवान आमकां काकलूत दाखयल्या. पयले सुवातेर बाप्पा देव संवसारांत पळयता आनी पळयता की देव पातकांत बुडला, मनीस पातकांत बुडला. म्हणजे दया करून आपल्या पुताक संवसारांत धाडटा आनी जेजून आपल्या जिणेंत मरण करून पुनर्जीवन जावन ही काकलूत आमकां दाखयली. दुसऱ्या सुवातेर आमी आयकलां हाचे वाचपांत की जेजून शिश्यांक संवसार धाडले असो म्हणलें वसात संवसारभर आनी ही काकलूत जी तुमी अणभवल्या ती दाखयात. तिसरे सुवातेर जेजू जेन्ना शिश्यांक दिश्टी पडलो ताणें सांगलें तुमकां शांती भितरली आनी भायली. ही शांती गरजेची. जेन्ना आमचे जीवन शांती आसता तेन्ना आमी खुशाल भरीत हें जिवीत सारूंक पावता. आनी चवथे सादें जेजून म्हणलें जे लोकांनी म्हाका पळोवंक ना ती सुभागी. बाब भयणीनो, आयज आमी शुभवर्तमानांत ही खास घडणी आयकल्या. थॉमसाची खबर आयकल्या. थॉमस म्हणटा इज अ डावटींग थॉमस. आनी कित्याक जायत? पुनर्जीवन जावन जेजू जायत्या शिश्यांक दिश्टी पडलेलो. तो पेद्रूक द शीस वयताले आपल्या गांवांक परत आनी हेरांक दिश्टी पडलेलो. पण त्या वेळार थॉमस नासलो. आनी चेतनान शिश्यांनी ताका सांगलें आमी जेजूक पळयला, तो पुनर्जीवन जाला स्वतमांत. पण थॉमस स्वतमान तयार ना. जेजू ताची काकलूत करता आनी फुडल्या आयताराक जेजू ताका दिश्टी पडटा. जेजू म्हणटा यू आर माय गॉड एंड लॉर्ड. म्हाका बाबा न्हू सोण एकल्यान म्हाका दिसता देवाची काकलूत अणभवल्या. आमी हें जीव सारतना जायते पाटी पातक करता, देवाचे पयस वयता आनी आमी आमचेच ताळ्या प्रमाणे आमी जिवीत सारता.
जेन्ना आमी जीव परत येता आनी बोक्षाणें मागता तेन्ना देव आमचे काकूट कोत्ता आनी आमची फातकां बोगशिता. जायते फावटी आमच्या जिवितांत कोस दूख येतात आनी आमी देव ससरो आसा म्हूण दुबावता. पूण देव आमच्या जिवितांत येता म्हणटा भियेनाकात, तुमच्या बरोबर हांव तुमच्या जिविताचो प्रवास करता. भावात दवरात, तुमकां शांती मेवतली आनी सगळे जे अडचण तुमी तुमच्या जिवितांत आसात ते पयस करतलो. तर अशे दिसाक आज आमी जेन्ना हें व्हडलें फेस्त मनयता आमचें जिवीत देवान काकलुतीचें, ही काकलूत आमी आमच्या भाव भयणींक दाखोवंक मिसा भेटेंत देवा लागीं नम्रतायेन मागुया.